वेमली न्हय कितें स्टार्ट जाला हिंगा इव्हेंट हा तेन्ना पळय रिक्षा सायकल रिक्षा इंट्रोड्यूस केल्या तेणी पण हिंगासान वचोंक बी जाय जाल्यार वेमली स्टेडियमाचेर हे सायकल रिक्षा यूज करूंक मेवता न्यूली स्टार्ट केल्या तेंच्यांनी आयज घेयल्या होल चिकन मागीर दाखयता फुडें कितें कोत्ता पळय तेजें मेवया मागीर तिका आतां मॅरिनेट कोत्ता जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी इल्लेशें मास्टर्ड लायला आनी सॉल्ट लायला आनी दवरला मॅरिनेट करपाक मागीर फुडें कोत्ता ती एक तयार पळय व्हेजिटेबल हांवें प्रेप करून दवरला सगळो काट करून दवरला कूक करपाक पळय मागीर इन डिटेल सगळें फुडें सांगता तुमकां हांव हॅलो गोंयकारा वेलकम बॅक टू माय चॅनल करुया आयचो सुरू दीस भुरग्यांक पडले हॉलिडे डिमांड स्टार्ट जाले आतां तांकां मातशें व्हरोन हाडटा खंयसरी बारीकशें दाखोवन घरान रावन रावन वाजयतात फुडें दाखयता मागीर तुमकां ओके चल तर मेवया मागीर फुडें आतां हॉलिडे जाले स्टार्ट सो एक एक दिसान दीस एक एक डिमांड आसतलो भुरग्यांचो सो तांकां खंय वचचें पडटलें हॉलिडेनी आतां पळया खंय पावता ते आतां मातशें खंयसर लागसी व्हरोन हाडटा हो व्यू पळया बरी आहा स्काय सारकी ब्लू क्लाउड्स बरें दिसता अशें पळोवपाक फाटल्यान पळया हे झाडाक पळय एप्पल जाल्ले आहा आतां ऑलमोस्ट एप्पलांचो सिजन काबार तेंचे थोडे उरलेले आहा दाखयता तुमकां हे पळय पळय हे एप्पल रेड एप्पल हे पळय फ्रेश ऑलिव्ह हे ऑलिव्हसांचें झाड हे पळय जाल्ले आहा तेका पळय तन्ने आहा पिकोंक ना ते अजून हे पळय आनी खूब येता तेका बारीक बारीक दिसताले पळय तुमकां हे ऑलिव्स आनी आमचें काडलें आयज पाकान पावली फुडें धांवली पाक पळयना जाल्यार फुडें गेलें दिसता जाल्यार मदल्यान धांवलें तिकडे कॅमराचेर म्हाका दिसना सुद्दां मागीर फुडें दाखयता पळय पाकान येयले आयज आमी पळय जुनियराक पळय आमचें कितें करता ती कसली मस्तीपणां धांवले पळय आतां तेच्या फाटल्यान म्हाकाय धांवचो पडटलो सगळो दीस हिंगा धाकटुलेशें किड्स पार्क हा तें गेले भितर खेळपाक वय थिंगा हा स्विंगाचेर हा हिंगा सेट करता आमचे बस पळय घालला आमचे बसपाक थोडे भुरग्यांचे स्नॅक्स आहा हिंगा पळया तांकां मागीर मदेंच भूक लागता तेका लागून बेश्टें थोडेशें स्नॅक गेल्ला आनी हे म्हाजे व्हडले बसला आनी म्हाजी बायल पळय कशी हांसता ती पळोवन तुमकां हालोय म्हणिना धांवले पळयता आमच्या भुरग्यांचेर मातशें नदर मारता खंय आहा ती इकडे फुडें आहा ती ओके आनी हे पळय म्हजी बायल हालो खंय तुमकां तें उलयतालें मागीर तुमचे फुडें व्हिडियोन पळयता आतां मातशें भुरग्यांक पळोवन येता मेवता मागीर तुमकां ओके गरमी हा हांकां लागल्या तान हे पळय येयले धांवन आनी हो पळय हा एकलो ज्युनियर बसला टायर्ड जालो दिसता गरमी बरीच हा पूण
You're climbing on top there? Where? There. Okay. But there's multiple. Be careful, ropes yeah? And two long branches over there. पाकाचा व्ह्यू पळय. झाडां पाका बरें दिसता पळोवपाक. अजूनही बरे कडक वता सारखे झुमझुमी तोत पडटा तरी मातशी गरमी हा आनी मातशी देंवंक जाय पळया. आनी आमची हे वता अजूनही थिंगासर पळया कितें कोत्ता पळय ती. पळय भुरगे हिंगासर कायट सोडटा. आमच्या भुरगेपणा उदला आसलो म्हाका. आतां स्टार्ट केला तेणी सोडपाक. वारो बरो ना दाखयता मागीर फुडें तुमकां. आमी ल्हान आसतना खूब सोडटाले कायट पयले पूण सूत बा आसनासलें आमचेशी. आमी कितें करताले मार्केटान ती माय बा साकर बी हाडटाली जाणां गोड बोड घेवन येताली ती सूत बांदलेले आसताले दोयेल्यांक. पूण आदली आहा शॉपिंग करताले तांकां खबर आसतली पेपराक ते साकर आनी गोड बा कितें वस्तू येता पळय त्यो ताका सूत बांदलेले आसताले आनी ती आमी सूत कलेक्ट करताले. एटलीस्ट आमकां 6 म्हयने तरी लागताले जॉयंट करून 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 आमी एक सुताचो बॉल कसो करतालो आनी मागीर हॉलिडेयान ते कायट सोडप आसले आमच्या भुरगेपणान. आतां सगळें मेवता हाय तें. आमचे दीस बरे आसले सगळें कलेक्शन करप घेवप घेवन. आतां कसले कसले टॉयज मेवता भुरग्यांक. आमचे आदीं गड्डे कायट कसलो ह्यो आहलो गोयणो बार. आतांच्या भुरग्यांक सगळे मॉडर्न टॉयज आनी डिजिटल जाल्या. फुडें थिंगा फ्लाय कोत्ता पळय तो येला तेजो मातसो वयर पळय दिसतालें पळय तुमकां. ट्राय कोत्ता तो फ्लाय करपाक. अजुनूय वयर पावंक ना तेजो. चल जालो आमचो भुरग्यांचो हेव. बॅक टू होम. लागली वाटेक पळय चलता.
7:15 जाली येता आमी घरा 7:15 जाले म्हणल्यार पळय हिंगासर आजून कितलो उजवाड आहा पळय तो रातचे 9:30 बा सनसेट जाता पळय Oh, hello. पळय कायट फ्लाय करता ते आनी व्यू पळय हो धाकट्याक रिफ्रेशमेंट हाडले comes in happy meal, okay? You will get only one of it. Come, we order it and let's see what we get. What's the price? I got mustard in mine. Burger enjoy करता आमचे मॅकडॉनल्ड्सान येवकार म्हजे कुजनान तुमकां आयज करुया रोस्ट चिकन कितें दाखयलें तुमकां हांवें मॅरिनेट करून दवरला ते हे पळय दोनूय चिकन मॅरिनेट केल्ले पळय त्यो आनी आतां कशें करता पळय ते दाखयता फुडें ओके हांकां मातशें आतां पॉकेटींग करूंक जाय ओके आनी म्हाका लागता पळय तें हांकां कातरून दवरला हे पळय ही रोजमेरी ऑरिगेनो चॉप गार्लिक चिली फ्लेक्स आणि ऑलिव्ह ऑयल आता हे चिकनाक मातशें हांव पॉकेटींग करून घेता हे पळय नायफ घेवन हे पळय गार्लिक गेल्लें स्लायस गार्लिक 1/2 कातरलें तेका मातशें स्कीन काडनाका चिकनाची स्कीन दवरात ही ते हांव पॉकेटींग करून घेता खंय पॉकेटींग करता ती पळयात स्किनीक ही पॉकेटांत करून घेवपाची ही पळय गार्लिक गेल्या ती घालता हांव आतां पॉकेटींग केल्या ती पळय गार्लिक भरता पळय स्किनीन भितर ही गार्लिक भरपाची 1/2 कातरल्या ती हांवें ही फ्लेवरिंगाक बरो फ्लेवर येतलो मागीर कूक जाता पळय तेन्ना हे पॉकेट्स मारल्या तितून गार्लिक घाल्ले हांवें गार्लिक घालून जाली म्हाजी पळय पॉकेटींग करून घाल्लें हांवें गार्लिक तिका आनी आतां हांव लायता स्मोक पाप्रिका पळय स्मोक पाप्रिका स्मोकी फ्लेवर येतलो दोनीकाकूय घालला आतां घेता ऑलिव्ह ऑयल पळय ऑलिव्ह ऑयल गेल्लेली पळय ती ऑलिव्ह ऑयल घाल्ली ऑलिव्ह ऑयल घालता ही पळय बरी घालूंक जाय ओवनान वयता तेन्ना मागीर स्कीन बरी क्रिस्पी जावन येतली आतां घालता रोजमेरी पळय रोजमेरी हांवें घालून दवरलेली पळय ती ही पळय आनी ती चिकनाक मातशें मसाज करता हांव पाप्रिका लागपाक सगळ्याक इवनली स्प्रेड केला तेका सारको
आणि इल्लीशी ऑलिव्ह ऑयल घेता. आणि इलोसो ड्राय ऑरिगेनो उडयला वयल्यान हर्ब्स. हे पळय जाली रेडी. आता हांव घालता ते ओवनान. ओयो दिसता पळय एक्झॅक्टली दोनूय चिकन ओयो दिसता पळय. घालता ओवनान. ओवन हांवें ऑलरेडी प्री हीट करून दवरलेलो गेले ओवनान. ओके ते म्हणसर हांव दुसरं काम सुरू करता. तेजे बारी रोस्ट पोटेटो करता ते दाखयता तुमकां. आतां रोस्ट पोटेटो करता पळय ते. बटाटे गेल्ले ऑलिव्ह ऑयल घालता. ऑलिव्ह ऑयल घालली. चॉप गार्लिक. इलोसो ऑरिगेनो ड्राय ऑरिगेनो ड्राय हर्ब्स. आणि इलोसो पाप्रिका. मिक्स करता. रोजमेरी घाल्ली पळय चॉप केल्ली रोजमेरी. फ्रेश रोजमेरी ही आमच्या गार्डनान जाता. दाखयता तुमकां हांव. ही पळय ही रोजमेरी हांवें घाल्ल्या पळय ती. आतां पळय ही दिसता रोजमेरी. कोण नकोय जाल्यार ही म्हज्या गार्डनान जाता. हांवें गार्डनांतली काडून हाडले स्पेशल. बटाट्यांक सॉल्ट ॲड करता. सॉल्ट आणि थोडंसं क्रश पेपर. रेडी टू गो. आता घालता ओवनान. तेवूय घालता ओवनान. चिकन ऑलरेडी ओवनान हा. बटाटे ओवनान घालता. आता रोस्ट चिकना बारी इल्लेशें मिंट सॉस करता हांव. ओके टोमॅटो गेल्ला. गार्लीक गेल्ले. जिंजर गेल्ले. आनी ग्रीन चिली. गोवन स्टायल करपाक लागून हांवें मातशें स्पायसी करपाक केला तेका लागून. फूल मिंटूच कोन्न ना. टोमॅटो आनी चिली एक्स्ट्रा घालता तितून हांव. जस्ट गोवन टच दिवपाक. पळय रोस्ट जालें चिकन एके वाटेन. आतां हांव तें टर्न करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. कलर बी पळय को येयला तो. सारको पाप्रिकाचो कलर बी येयला तिका. आतां टर्न करता आनी मागीर फुडें दाखयता तुमकां. जालें आमचें चिकन रेडी. दाखयता तुमकां. कलर बापूय तेंचो एक्झॅक्टली सारको. दोन गेल्लेले. एक इंग्लीश रोस्ट करता नॉर्मल इंग्लीश आनी एक आतां आमची गोंयची. तुमकां सांगलेलें न्हू हांवें गोवन स्पेशल करता म्हणून. पळय आतां हो हरिसा सॉस घेता हांव. हो पळय हो घालता पळय तो. हो सगळ्याक मेवता तुमकां. टेस्कोन बा मेवतलो पळय. नांव एक्झॅक्टली दाखयता. हांवें गेल्ला टेस्कोनसान. हरिसा. हो पळय. सो गोवन टच दिवपाक हांव हो हरिसा घालता तेजेर. हो पळय हो. चड स्पायसी आसना तो. मिडियम स्पायसी. आनी हो पळय हो लावन घेता. हरिसा लायन घेता हो चिली पेस्ट. हो पळय सारको लावन घेता. हो पळय सगळो हेजेरूच शो हा. लायले आनी केदो हांवें सांगलेलें तुमकां. हांवें चिली गेल्ले पळय ते स्पायसी चिली. ह्यो आमच्यो पळय ह्यो स्पायसी आसता. काश्मीरी घेयनाका.
स्पायसी ह्यो तीख आसता पळय ते हांवें चॉप केल्या 2 चिली चॉप केल्या पळय आणि तांकां तडका मारपाचो हो तडका मारून घेता 10 तडका मारता पळय तो हो पळय चिली फ्लेक्स घाल्ले हांवें ऑलमोस्ट जाले ते ते आता चिकनाचेर घालता थंय चिकनाचेर घालपाची हो सगळी मॅजीक आहे पळय हेजेर चिली फ्लेक्सा ऑयलाचेर आणि 2 मिनटां ओवनान घालपाचें पोत्तून 2च मिनटां पुरो जस्ट ते ड्राय जावपाक जाले रेडी कुक करून ओवनानसान काडले हांवें ही तांबडी पळय दिसता ती आमची गोवन स्टायल ही हांवें फ्युजन केल्या ओके म्हजें ओवन आनी नॉर्मल युरोपियन स्टायल रोस्ट मागीर प्लेटींग करता आनी दाखयता तुमकां जाली म्हजी डीश रेडी एक गोवन स्टायल आनी एक युरोपियन स्टायल चिकन रोस्ट कशी दिसता ती पळया आनी गार्निशींग केला हांवें रोस्ट वेज सगळो ओके गार्निशींग केला तो सगळो रोस्ट वेज थिंगा आहा एस्परेगस ब्रोकोली रोस्ट पोटेटोज कॅरट आणि स्वीट कॉर्न डिशाक हांवें लेमनूय घाल्ले आनी मिंट चटणी केली पळय तीवूय दवरल्या सायडीन आयचो दीस मातसो बरो व्हडलो गेलो आमचो पाकान गेलो एक पळय एकाय घेवन लांबचो लांब जालो दीस सगळी टायर्डूय जाल्ली मागीर येयली मातशी मॅकडॉनल्ड्सानूय गेली तांकां मातशें रिफ्रेशमेंट दिलो आनी घरा हाडली आनी म्हजी रेसिपी तयार केली सांगात कशी लागल्या ती रेसिपी तुमकां लेमन आनी पळय चटणी केल्ली पळय ती मिंट आनी टोमॅटो घालून चटणी केल्ली हांवें म्हणजे तो मिंट सॉस तो हांव चटणी म्हणटा ताका सांगा मागीर रेसिपी म्हजी कशी लागल्या ती तुमकां आनी हें धाकटें पळय आपुणूय बसला मशीन एज ताका येवंक जाय ही व्हिडिओचेर से हॅलो तर कमेंट करूंक विसरनाकात कशी सांगात म्हजी रेसिपी तुमकां कशी लागल्या ती तुमी ट्राय करा घरा आनी कशी लागता ती सांगा म्हाका आनी हांव मातसो न्यू हा व्हिडिओग्राफी करूंक मशीन जायना हांव प्रोफेशनल न्हू मशीन जाता पळय तो ही करता हांव खूब मिस्टेकी करता तरी काडटा जाता पळय तो हें तुमकां दाखोवंक मशीन फुडें फुडें जातालो न्यू हांव मागीर स्लो स्लो शिकता व्हिडिओग्राफी करपाक तर म्हज्या चॅनलाक नये आहा तांकां वेलकम म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूं तुमकां म्हजें चॅनल सबस्क्रायब केला पळय तांकां अहेंच सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करचो म्हजे व्हिडिओ पळयता तांकां सगळ्यांक काळजात आनी देव बरें करूं आनी अहेंच म्हजे व्हिडिओ पळयत रावा सबस्क्रायब करा कमेंट करा बरें दिसता तुमी कमेंट करता ते कळटा म्हाका कोण कमेंट बी करता जाल्यार कमेंट करिनासतना राव नाकात सदांच कमेंट करा चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया आदेवस